सांगपाक बरें दिसता की जशे जशे आता दीस हाताचे बोटये इतके आता कमी जाल्ले आसा 7-8 दिसच उरले आता इलेक्शनाक दीस एकदम कमी जायत आसा त्याच्या खातीर ही आमची कॅन्डिडेट आसा राधिका उदय पालयेकर त्याचो सिंबल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा परत रिपीट करना एरोप्लेन आमचो सिंबल आसा त्याच खातीर तुमकां खबर आसा की तो 4थ्या स्थानाचेर आसा त्याच्या खातीर तुमी तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन एकच मागता की बहुमतांनी ताका विजय करा ताका आपले मत वाया न घालता ह्याकाच मत घालून आमच्या कॅन्डिडेट मत घालून तुम्ही आपले मताची एक पोच पावती म्हणून आमकां दिवपाची आणि आम्ही त्याचे तुमचे मताची आम्ही सोने करून दाखयतले हे तुमकां ह्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की इतके सांगता चड तुम्ही सगळ्यांनी पळयलेच आसतलें की डोर टू डोर कॅम्पेन करताना प्रत्येक जण आमच्या बरोबर आयज भायर सरलेलो आसा खास करून युवा आमकां जॉयन जाल्लेले आसात तशेंच आमचे जे महिला आसात महिला भयणी त्यांच्या खातीर म्हाका खूब कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे आसा आनी हें आमचें विजन आसा तशेंच हांगा जमलेले आमच्या सगळे भाव भयणी असोच म्हाका फूल सपोर्ट करतली अशी तेंच्या कडसून म्हाका आशा आसा तशेंच खंयच्या पार्टीच्या किंवा खंयच्या कॅन्डिडेटीच्या विरोधान वचून आमकां हें इलेक्शन लडपाचें ना आमकां हें इलेक्शन सगळ्या जाणट्यांच्या आशिर्वादान युवांचो साथ आनी सगळ्यांचे बेस्ट विशीस घेवनूच फुडें सरपाचें आसा आनी मागता हांव सगळ्या म्हाज्या कोरगांव हरमल पालये केरी तेरेखोल ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणीं कडेन मागता येता ते 20 तारखेर तुमी विमानाचेर शिक्को मारून म्हाका प्रचंड बहुमतांनी निवडून दितले अशी तुमच्या कडसून आशा बाळगता थँक्यू आणि आमचे बरोबर आयज आमचे उमेदवार जे आसात ते सौ राधिका उदय पालयेकर तेचे चिन्ह जावन आसा आमचे विमान गेल्या निवडणुकेक 5 वर्सां आमकां ह्या केरी गांवांत भरघोस असो प्रतिसाद लाभलेलो आणि आमचो प्रचंड मतांनी विजय जाल्लो आयज आमी ह्या मतदारसंघात आमी ह्या केरी गांवांत आमी प्रत्येक लोकां कडेन तीच अपेक्षा करता की तेंच्यांनी आयज जी आमची कॅन्डिडेट आसा जी सौ राधिका उदय पालयेकर तेचे चिन्ह जावन आसा विमान ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवचे आणि आमचेर जितलो विश्वास दाखयलो तेचो डबल विश्वास दाखोवन ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचे कारण काय आमची जी कामां जी आसात आमचें जें विजन आसा ते फुडें व्हरपाचें जर जालें जायत जाल्यार म्हाका तेच्या थ्रू व्हरपाक मेळटलें अशें हांव प्रत्येका कडेन विनंती करता आनी हांव परत एकदां आव्हान करता की सगळ्या मतदारांनी हांगासर ज्या केरी गांवच्या सगळ्या मतदारांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपली जी आमची निशाणी आसा विमान हेचेर शिक्को मारून ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटा राधिका पालयेकर यांच्या प्रचाराक डोर टू डोर कॅम्पेनी हांवें चालू केला आजोबा देवाक नमन करून आमी प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा आयज आमी पूर्ण कोरगांव हरमल पालये कंप्लीट करून आयज आमी केरयेन पावल्ले आसा जायत्या जाग्यार बरो आमकां सगळ्यां कडल्यान बरो एक शब्द मेळटा की आमी सगळे आसा तुमच्या बरोबर तशें हांव सगळ्या ह्या जनतेक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी आमच्या बरोबर रावन राधिका पालयेकर आसा हांकां प्रचंड बहुमतान निवडून हाडपाचें आनी तेंची निशाणी जावन आसा एरोप्लेन सो सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी तांकां बहुसंख्येन बहुमतांनी विजय करून दिलो जिखून दिलो म्हणून आमी परत एकदां आमी तिकीट मागपाक खूब ट्राय केली पूण आमकां दिली गेली ना ताका लागून मागीर लोकांनी कितें केलें लोकांनी आमकां डिमांड केलो की तुज्या एका मिसेसीक दवर इलेक्शनाक आमी सगळे फूल सपोर्ट करता म्हणून मागीर कितें जालें लोकांच्या आग्रहाक लागून हांवें ताका थेयली आनी एक सांगूंक सोदता की सगळ्यांचो जो हो म्हाका सपोर्ट आसा पळय तो बघून कित्याक आज डोर टू डोर भोंवता आमी जावं कोरगांव हरमल जावं केरी आयज तशें सगळे म्हाज्या फाटल्यान एक 200 लोक भोंवतात ते हांव खंयच तांकां अशें म्हणजे जावं पयशांनी हाडिना जावं कशें ते आपल्या पोटा प्रेमा पुरती ते म्हाका सगळे सपोर्ट करता पूण पयली फावट हांव आतां स्टेटमेंट दिता जी महिला आसता तेणीच फुडें आतां ते जर कॉन्टेस्ट करता जाल्यार तेणीच जास्त करून उलोवपाचें आसता म्हणून आमी केन्नाच उलोवंक ना पूण आमकां एक दिसता काय एक कोण तरी कॅन्डिडेट आसा आनी तो आपुणूच उलयता आपुणूच भाशण दिता आनी सगळें आपुणूच करता अरे हांव म्हणटा कितें तूं लेडी जर महिलाक तुज्या थंयला जाल्यार ताका फुडें सर आनी फुडें उलोवपाक दी ताका न्हू तरच ते फुडें कितें तरी करता आतां स्टेजीर चडटलो जाल्यार काय तूं चडोवन तूं घोशणा दितलो जावं तूं उलयतलो हें बरोबर जायना न्हू अशें म्हणजे हांव उलयना पूण एक कशें जाता एक महिलांसाठी काय तरी फुडें करपाक जाल्यार महिलांक फुडें तकलूंक जाय हे कितें जाता आपलेच उलोवप आनी कितें कसलेय गोश्टी उलोवप आनी ते बरोबर जायना पूण आमी दुसऱ्याच्या अगेन प्रचार करिना पूण एक अशें दिसता
आनी आयज जर पळयलें न्हू जाल्यार डोर टू डोर आमी हरंबल पालया केरी वयता, इतलो लोकांचो प्रतिसाद आसा आमकां की म्हाका दिसता 100% हांव जिखून येतलो, तेचो डावटूच ना. पूण भरघोस म्हणजे म्हाका दिसता लीड सुद्दां म्हाका दिसता ती बरीच वयतली अशी म्हाका दिसता. आनी सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदता की ही म्हाजी मिसेस राधिका पालयेकर ही तेचेर निशाणी हा विमान म्हणटकीर सगळ्यांनी तेचेर शिक्को मारून भरघोस मतांनी असो निवडून दिवचे अशें हांव मागतां. आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.